विधानसभा अधिवेशनाच्या समारोपाक लागून गोयात राजकारण गरम झाला। काँग्रेस, आरजेपी आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टी हांनी राज्य सरकाराचेर गंभीर आरोप केल्यात। बेकायदेशीर रीतीन अधिवेशन ल्हान करून अर्थसंकल्पाक चर्चा करिनासतना मान्यताय दिल्याचो आरोप विरोधकांनी केला। पळयात। काँग्रेसीचे फुडारी सुनील कवठणकर हांणी सरकाराचेर टिका करून बेकायदेशीर रितीन विधानसभेचे अधिवेशन ल्हान केल्ल्याचो आरोप केलो। महत्वाच्या विशयांचेर खास करून कलम 39A हांचेर चर्चा जावची न्हय म्हूण हो निर्णय घेतला अशेंय तांणी सांगले। मॉडेल कोड ऑफ कंडक्टाचो उल्लेख करून सरकारान हो निर्णय घेतला तरी महाराष्ट्रातल्या पोटवेंचणुकेच्या वेळा लेगीत अधिवेशन चालू आशिल्ले अशें तांणी नदरेक हाडले। मुद्द्याक धरून वेगवेगळे विषय काढले थ्रू एलएक्यूज, लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली क्वेश्चन्स, थ्रू 0 hour कॉलिंग अटेन्शन्स, आणि they put the government on complete back foot and on the mat. And when the government sensed that they are getting totally exposed on their wrongdoings, on their failures, this government illegally and the curtailed the assembly session and deprived the people of Goa the benefits that the people of Goa would have got if this session had to continue. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा वेगवेगळी बिलां इंट्रोड्यूस जावपाची आसली, ते बिलान सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार 39A रद्द करपाचे मूव आसलो, आनी हे जर 39A इंट्रोड्यूस बील जावन ते रद्द जाल्ले जाल्यार लूटमार जी ह्या सरकारान चलयल्या ताका ब्रेक लागतलो आसलो। त्या खातीर हे निमित्त तांच्यांनी केलें आनी सेशन इल्लिगली कर्टेल केलें। आतां बीजेपी गव्हर्मेंटान प्रिटेक्स्ट दिलो की कोड ऑफ कंडक्ट असल्या कारणान पोंडा बाय इलेक्शना खातीर ते सेशन कर्टेल करता म्हणून। पण म्हाका सांगपाक सोदता, महाराष्ट्रान बीजेपीचेच सरकार आसा, महाराष्ट्रानूय चालू आसा सेशन, थंय बाय इलेक्शन आसा, थंय कर्टेल करूंक ना। दुसरे आमचे नेबरिंग राज्य कर्नाटका, थंय काँग्रेसीचें सरकार आसा, थंय बाय इलेक्शन आसा आनी थंय सेशन चालू आसा, ते कर्टेल करूंक ना। मजगती आरजेपीने ह्या विशयाचेर सरकाराचेर फोग काढलो। फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आचारसंहिता लागिल्ल्यान चर्चा करिनासतना 2026-27 वर्साच्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिवप आणि अधिवेशन ल्हान करप हे राजकीय प्रेरणा आणि अघटित आसा असो आरोप पक्षान केला। सगळी बिलां घालपाचो कारण कितें आसलो? कित्याक एक आमकां सगळे गोंयकारांचो एकूच हेतू आसा। आयज तुमी पळयता आसतलो गांवांनी हो मुवमेंट चालूच आसा। गोंयच्यो जमनी काबार करता। कित्याक काबार करता? रियल इस्टेट हाडपाक सोदता। वयता थंय आयज रियल इस्टेट डेव्हलप जाता, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता, आनी हो आवाज जो आसा हो गोंयकारांचो आवाज, जो गोंयकारांचो आवाज आमी विधानसभेन पावोवपाक सोदता। आनी जेन्ना आमी विधानसभेक हो आवाज पावयता तेन्ना ह्याच विधानसभेन जे आमी उपोशणाक जेन्ना हांव बसलोलो आझाद मैदानाचेर, हांव TCP डिपार्टमेंटान गेलो, एक जो हेतू आसलो तो 39A जे आसा ते स्क्रॅप करपाचो। जेन्ना आमकां आश्वासन दिलें की शॉर्ट डिस्कशन आमी एक घेवपाक लायतले, एक हाफ एन आवर तरी शॉर्ट डिस्कशन स्पिकरान सांगलें, मुखेलमंत्र्यानूय सांगलें हें तुमकां दितलें म्हणून। तितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा हो एक नंबरचो फोटींग सरकार जाल्लो आसा। कित्याक जेन्ना आमी शॉर्ट डिस्कशन घातलें ते शॉर्ट डिस्कशन दिवना, आनी जी बिलां 6 बिलां म्हटल्यार ह्या बिलांच्या फाटल्यान कितलोसो काम आमच्या कितलेशे एक्सपर्ट्सांनी केल्लो आसा, आमच्या पार्टीच्या मेंबरांनी केल्लो आसा। आमकां कितलेशे बरे मागपी जेंच्यांनी ह्या बिला बद्दल सांगलेलें आसा, तेंचें जें काम आसा तें फाटीं मारलें। रात दीस म्हटल्यार 2-2 वर्सां पासून लागलेलें आसा एक बिल रेडी करता म्हटल्यार। जी मेहनत थंय वचोन ग्रावंडार वचोन लोकां कडेन अंडरस्टँड जावन ही मेहनत जी आहली ह्या बिलांचेर आहली, आनी ही बिलां इंट्रोडक्शन स्टेजीर वचून हाडूंक ना। म्हटल्यार फाल्यां तें डिस्कशन जावन तांकां जाय नाल्यार तेजेर मेजॉरिटी आहली ती भायर मारपाक शकताली, मात तेंच्यांनी डिस्कशनार बसून हाडूंक ना। म्हटल्यार इतल्या लो स्टँडर्डाचेर आयज हो सरकार गेल्लो आसा। आयज आमकां कळोन येयल्लें आसा, जे खूब जाण आमकां म्हणटाले की हें जें आसा तें एसेंब्लीन घालचें, एसेंब्लीन मांडचें। त्या एसेंब्लीन ह्या सरकारान आनी हेंचे आमदार जे आसा, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, हे सगळे फितूर जाले, हे सगळ्यांनी आवाज काडूंक ना, हे सगळे ओगी रावले आनी गोंयकारांक काबार करपाचो प्रयत्न हो सरकार करता। हांव मागता गोंयकारां कडेन की आयज टायम येयल्लो आसा, आमी सगळे एकजूट जावपाचे, आमी सगळे गोंय जें आसा तें फुडल्या पिळगेक दवरपाचें। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी सरकाराचेर लक्ष केले।
सरकार चर्चा करिनासतना 79% अर्थसंकल्प मान्य करता आणि विरोधक एकवटीत ना असो फटीचो संदेश दिवपाचो यत्न करता अशें तांणी सांगलें. सरकारान अर्थसंकल्पाक जबरदस्तीन मान्यताय दिल्या असोय आरोप तांणी केला. आमच्या जे मनान आशिल्लें ती असेंब्ली कंप्लीट जावंक जाय आशिल्ली जाल्यार सगळे इश्यूज रिड्रेस जावपाचे. 79% बजेट म्हणल्यार ऑलमोस्ट 24,000 कोटीचे बजेट पास जालें काल विदाउट डिस्कशन. कित्याक असेंब्ली सडनली एडजर्न केली. आतां एडजर्न केली कित्याक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आयलो. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आयलो आनी एडजर्न केली म्हणून हांवें सरकाराक सजेस्ट केलें की तुमी हाजे पयलीं मनोहर पर्रीकारान अशेंच सिच्युएशन आशिल्लें 2013 तेन्ना वोट ऑन अकावंट घेवन 3 म्हयन्या खातीर फायनान्शियल एप्रोप्रिएशन केल्लें आनी ताजे मागीर तें डिस्कशन करून आनी 3 म्हयन्या खातीर अशें करून फुडें व्हरपाक केल्लें. तो फॉर्मुला तुमी कित्याक वापरनात? फूल बजेट कित्याक पास करतात? कित्याक फूल बजेट पास करप म्हणल्यार अनएकाउंटेबल गव्हर्नन्स जाता. आमी एक ब्लँक चॅक सायन मारून गव्हर्नमेंटाक दितात अशें जाता आनी हें जावचें न्ही म्हणून हांव काल थंय उलयलो. तेंच बाब काल्लू साल्वारीस भायर उलयलो. पूण आमचे भितर ओपोजिशना भितर कोऑर्डिनेशन दिसलें ना लास्ट मिनिटाक. पूण ओवरऑल आज आमी एक्चुली गव्हर्नमेंटाक एक्सपोज करूंक जाय की गव्हर्नमेंटान 24,000 कोटी म्हळ्यार 79% ऑफ द बजेट पास केलें विदाउट डिस्कशन. म्हळ्यार खरी लोकशायेची हत्या सरकारान काल केल्ली आहा आनी ती हांवें एक्सपोज केल्ली आहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. आनी ती म्हाका दिसता लोकां कडेन वचपाची गरज आहा की जें बजेट सेशन लोकां भितर वचून लोकशाही पद्दतीन जें डिस्कशन जावन डिमांड्स पास जातात तें पास केलें ना. एक बुलडोज केलें आनी हें बुलडोज केलें हें एक्सपोज जावंक जाय सरकार आनी लोकां मदीं ही न्यूज पावपाक जाय की हो सरकार लोकशायेची हत्या करता डे इन एंड डे आउट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.